नमस्कार. पल्स ऑफ गोवा या आमच्या नव्या कार्यावळीन आरडीएक्स गोवाच्या तुमकां सगळ्यांक दिता येवकार. आणि आज आमच्या वांगडा आसा पर्यावरण मोगी, सैमाचो मोगी, जाणें आज आमच्या गोंया खातीर खुबशें कितें केलां सैमाच्या वाठारांत. तो म्हटल्यार भोमनिस्त बाब राजेंद्र केरकर. नमस्कार. राजेंद्र, तुका एक विचारीन दिसता म्हाका. पयलो प्रश्न असो आहा की आमचे पर्यावरणाचें तुवें खूब काम केलां आनी तुवें जें कितें चिंतलेलें पळय तें तुका साध्य जालें आनी सरकाराचो तुका भितर कितको सहभाग मेळ्ळो? सरकार ही निरंतर प्रक्रिया असता आणि सरकारी जी सत्ताधारी पक्ष जो असता तो बदलत असता. पूण गेल्या 5 वर्सांत जर आमी पळयलें जाल्यार एक बरी गजाल आमकां पळोवपाक मेळटा, ती म्हणल्यार खाण वेवसाय जो आसा तो पुराय तरेन बंद आसा. आणि तेका लागून कितें जाल्लें आसा की जी जैवीक संपदा आसली ती इतली वर्सां आमकां जायत्या संकश्टान दिसताली, ती खंय तरी नव्यान श्वास घेवपाक लागलेली आसा. अभयारण्य जी आसा आमची, म्हणजे जी म्हादय नेत्रावळी सारकी अभयारण्य आसा, त्या अभयारण्यान आमकां परती जनावरां दिसपाक लागलेली आसा. हेच्या पयलीं आमी जेन्ना RTIच्या अंतर्गत म्हायती मागलेली तेन्ना आमकां स्पश्टपणान सांगलेलें की गोंयान वाग ना आणि वाघ जे येता ते दुसरे कडल्यान येता. पूण आतां RTIच्या अंतर्गत आमी म्हायती मागली तेन्ना कळटा की गोंयान कॅमेरा ट्रॅप जाल्लेले पट्टेरी वाघ आसा. म्हणजे ही एक बरी गजाल आसा. आतां गोंयान 2009 पासून वाघाची जी हत्या आसा ती जायत आसा. 5 वाघ मेले आमच्या कडेन. पूण आतां बरी गजाल कितें आसा की आमकां परते खंय तरी वाघ दिसपाक लागलेले आसा. आणि सद्या आमचे म्हादय अभयारण्य जे आसा, जो सुर्लाचो वाठार आसा, त्या वाठारान आमकां 2 मादी आणि 1 नर वाघ पळोवपाक मेळटा. त्या शिवाय 1 वाघीण आणि 2 बछडे अशे जवळ जवळ 6 वाघ जे आसा हांचो संचार म्हादय अभयारण्यान आणि मोले राष्ट्रीय उद्यान आणि जे महावीर अभयारण्य आसा तातूंत आमकां जाल्लो दिश्टी पडटा. ही एक बरी गजाल आसा. खरें म्हणजे गोवा सरकारान नियोजनबद्ध रित्या जर काम करीत जाल्यार वाघांचें संवर्धन आनी संरक्षण जावं येता. हांव म्हणना की पुराय तरेन खाण वेवसाय आसा तो बंद जावचो, पूण खंय तरी आमी विचार करपाक जाय की आमची बाबा म्हणजे स्वार्थ आसा, कितलो स्वार्थ आसतालो, मनशाक कितले जगपा खातीर लागता. तुवें आतां राजेंद्र एक गजाल सांगली की जैवीक मळार खुबशे बरें जालें. हय. तशेंच हांव म्हणटा सामाजीक मळार कितें बरें जालें अशें तुका दिसता? सामाजीक कितें जावंक जाय अशें तुका दिसता? सामाजीक मळार जे आमचे कलाकार आसा, जे वेगवेगळ्या नाट्यकला आसा किंवा संगीत आसा किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत म्हणजे साहित्यीक आसा, ह्या क्षेत्रांत जे काम करपी लोक आसा तेंचो खंय तरी सन्मान जो आसा तो जाता. आणि सरकारान हाच्याय फुडें म्हाका दिसता की तेंचे योगदान पळोवन तेंचो सत्कार जावचो, तेंचो गौरव जावचो राज्य स्तराचेर. कारण वेगवेगळे साहित्यीक आसता, वेगवेगळे कवी आसता, लेखक आसता, ते आयुश्यभर संघर्ष करता. एक पत्रकार आसता, तो आयुश्यभर लोकांच्यो वेदना मांडपाचें काम करता. पूण जेन्ना वार्धक्य येता, म्हातारपण येता, तेन्ना त्याचो सन्मान जावप, समाजान दखल घेवप गरजेचें आसता. पूण गेल्या 5 वर्सांसून हांव पळयता की आमकां हें चित्र जें आसा हें खंय तरी बदलत आसा अशें दिसता. आनी जे कलाकार आसात, जे पत्रकार आसात, तांचो सन्मान जाता. पूण त्याच बरोबर कांय ज्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आयज सुद्दां मोठे प्रतिभावंत कलाकार आसा जांचें योगदान आसा हें समाजाक खबर ना. तर अशा लोकांक प्रकाशन आमी कशें हाडटाले आनी तेंचो म्हणजे सन्मान कसो जातालो, तेंचे आदरतित्य कशें जातालें, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकारान हे जाले 2 विशय. एक तुजो विशय म्हणल्यार पर्यावरण सैम, दुसरे आमच्या सामाजीक कार्य जालें. आतां तुजो विशय म्हणल्यार तूं शिक्षक आसा, तूं शैक्षणीक क्षेत्रांत आसा. ह्या वाठारांत कितें जावचें खंय तुका दिसता? सरकारान कितें केलां तें सांग पयलीं म्हाका. सरकारान आतां कशें आसा की नवी आमची शैक्षणीक धोरण जें आसा तें राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण जें आसा तें चालीक लावपा खातीर सरकारान तयारी केल्लेली आसा. पूण ही जेन्ना आमी राष्ट्रीय धोरण पळयता तातूंत कशें आसा की पूर्व प्राथमीक ते 12वी पर्यंत एकाच म्हणजे छत्रा खाली ही शिक्षण वेवस्था निर्माण जातली. पूण त्या नदरेंतल्यान गोंयच्या व्यवस्थापनाची जी मॅनेजमेंट आसा आणि गोंयचे शिक्षक आसा हांची जी मानसिकता आसा ती मानसिकता त्याच्या खातीर पोषक ना. तर त्या नदरेंतल्यान जागृती जावची. आणि
शिक्षण म्हणजे कितें, एज्युकेशन म्हणजे कितें की ते जॉयफूल लर्निंग प्रोसेस, म्हणजे आनंदीत भुरगे शिकपाक जाय. आयज आमी कितें करता की व्हडलीं पुस्तकां, वयो तेंचे ते बटवे घेवन ती वयतात आनी एकंदर तेंचे कणे बिणे बागवतात. आता हय, म्हणून आतां ही नवीन शैक्षणीक धोरण आसा तितून ते आनंददायी कशें शिक्षण जातालें हाचेर भर दिल्लो आसा. आनी गोंय सरकारान नकारार्थी दृश्टिकोन न बाळगता आमी होकारार्थी दृश्टिकोन बाळगताले आनी नवीन शैक्षणीक धोरणान जे बदल करपाचे येवजिल्लेले आसा ते कशे आमी चालीक लायताले, शिक्षक तेतून कशें योगदान दिताले हाच्या खातीर प्रयत्न करप गरजेचें आसा. आमचे शिक्षक जे आसा ते आमी जेन्ना राष्ट्रीय मळार पळयता त्या राष्ट्रीय मळाचेर ते खरोखरच स्पर्धा करपा खातीर भुरग्यांक तयार करता काय कितें. कारण आयज आमी पळयलें की IAS, IFS हे जर पळयलीं क्षेत्रां किंवा IES पळयले जाल्यार सगळे आमकां गोंयांतले जे आसा ते भुरगे ह्या परिक्षांक बसना. तर तेंची मानसिकता आसा, ह्या परिक्षांत ते बसताले, ते कलेक्टर जाताले, ते अधिकारी जाताले आनी परते गोंयान आमचे गोंयचे राज्य करपाक ते येताले. आतां अभिषेक आशुतोष पेडणेकर जो आसा आमचो पेडण्याचो, तो आतां राजस्थानाच्या कॅडरान आसा, जिल्हाधिकारी आसा, मोठ्या पदार पावलेलो आसा. म्हणजे असो आशुतोष पेडणेकर आपातेली सारको आमच्या पोलीस डिपार्टमेंटान आसपी अधिकारी त्याचो चेडो भारताच्या IASान वयता आनी बरे पद घेता. तशाच प्रकारचे आमचे जे भुरगे आसा ते अशा प्रकारच्यो कॉम्पिटिटीव एग्जाम ज्यो आसा, स्पर्धात्मक परीक्षा आसा, हातून भुरगे कशे वयताले आनी केवळ दोतोर इंजिनियर जाताले इतकीच चौकट आमची. आतां पळयात की हे क्षेत्र जे आसा तुमचे इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसा, कितल्यो संदी आसा, कितली म्हायतीपट तयार करपाक येता. जाता काय कितें, गोंयची इमेज जी आसा न्हू ती एकदमच चुकीची इमेज अशी निर्माण केलेली आसा. आमच्या भुरग्यांनी हे किंवा शिक्षकांनी ना आमची ती इमेज सामकी पाड जाल्लेली आसा. अरे तुम्ही कित्याक आसात, तुम्ही करात न्हू निर्माण. सोशल मिडियाचो माध्यम आसा, इतके प्रभावी माध्यम आसा, गोंयचे बरे उत्सव जाता, बऱ्यो परंपरा आसा, एकामेकाक बाबा सहकार्य करतात. आतां आमच्या कडेन कसलो उत्सव दिवाळी जाली जाल्यार दिवाळीचे फोव खावपाक आमच्या कडेन मुस्लीम भाव येता, तेंची ईद जाता तेन्ना गोंयतले लोक वयता. आमच्या कडेन काही धार्मीक स्थळां आसा, तुमी जर इब्रामपूर गांवांत गेले जाल्यार थंय तुमकां गाजीपीर इब्राहिमाचे थंय दर्गो आसा. तो दर्गो एका अशा गांवांत आसा जंय बहुसंख्य लोक हिंदू आसा आनी तेंच्यांनी तेचें रक्षण केल्लेलें आसा. ह्यो परंपरा आसा तेंचें रक्षण जावंक जाय न्हू. तर हे असले गोवानेस्त पर्यावरण मोगी आमचे बाब राजेंद्र केरकर. त्यांच्यानी आपले सामाजिक विचार, सैमाविशयीचे विचार आणि शिक्षणाविशयीचे विचार तुमच्या फुड्यान मांडल्या. राजन बाब तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार.